रानदुकर मारलो म्हणून रान्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळ्या काणकोणच्या दोगांक धरल्यात. दुमिंग मोंतेर आनी ताच्या भावाक अधिकाऱ्यांनी अटक केल्या. दुमिंगाच्या घरांतल्यान सुमार 25,000 रुपयांचे रानदुकराचें मांस जप्त केलां. ताचे कडेन एक जितें गारय मेळ्ळें. चिपळ्या दुमिंग मोंतेराच्या घरान वायल्ड बोर हाडलो म्हणून तेन्ना हांवें कितें केलें, म्हाजो स्टाफ घेतलो आनी टेरिटरी रेंजीचो, ती टेरिटोरियल रेंज काणकोणा रेंजीक पडटा ती एरिया, चिपळ्या विलेज ते घेवन आमी ते दुमिंग मोंतेराच्या घरान रेड मारली. आमकां ते रेड मारलेले कडेन दुकराचें मांस ते थोडे पीसीस पेंगटां केल्ली, थोडे 4 पेंगटां मेळ्ळी आनी हेजी वायल्ड बोराची बोडूक आनी मदलो पार्ट तो बारीक केल्लो मेळ्ळो. कितले केजी अरावंड? ते अरावंड 45 kg आसा. कितले कॉस्ट ताची रेट? इट कम्स टू अरावंड 20,000 to 25,000. तेजे बरोबर आमकां ते तेजो गन मेळ्ळें. ते गन लायसन्स आहा म्हणटालो तो, लायसन्स प्रोड्यूस केलें तेणें आनी बिलूक एक आनी एक नायफ मेळ्ळें, लोकल नायफ. आनी कोणा अरेस्ट केला? अरेस्ट तो आनी तेजो भाव दोगांय इनवॉल्व आसले तितून. आनी तेजे वायल्ड बोराक आमकां एक सब मॅच्युअर्ड मॉनिटर लिझार्डूय मेळ्ळें. तेजी सद्याक आमी हें केला, सगळें सीज केलें तेंचें. थिवी रेल्वे स्टेशनावेले कॅन्टीनांत बुधवारा सांजे उजो लागलो, पूण कॅन्टीनांतल्या कामगारान गॅस सिलिंडर भायर उडयलो. ताका लागून मोठे अरिश्ट टळ्ळें. अशोक सिंग हो रांदपी कॅन्टीनांत बटाटवडे काडटालो तेन्नाच कायलीक उजो लागलो. सिलिंडराचे पायप तोडून ताणें तो भायर उडयलो. म्हापशेची फायर ब्रिगेड येवचे पयलींच रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांनी उजो पालयलो. अशोक सिंगाक मातसो मार लागला. आमी प्रसादा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतली, जो मॅनेजर आसा ह्या कॅन्टीनाचो, तेणी सांगलें की उजो जेन्ना तो कितें तरी तेणी वयर दवरलेले, कायल दवरलेली, सो तेणी पळयलें की ती फ्लेम चड जाली आनी जेन्ना तेणी रेगुलेटर ऑफ केलो तरी तो उजो पालो नासलो. सो तेणी जो फायर एक्सटिंग्विशर जो कॅन्टीनान इन्स्टॉल केल्लो तोच यूज केलो आनी माती मारली आनी उजो तो पालवलो. आनी उजो पालवतकूच तेणी कितें केलें की एक बेस्ट काम केलें की ताका सिलिंडर जो आसलो LPG तो तेणी बेगीन भायर केलो ओपन स्पेसीची. सो तो तितून जी कितें गॅस आसली ती एटमॉस्फियरान डिस्चार्ज जाली. भाजपाची चांगुणा साळगांवकार सांगेची नवी नगराध्यक्ष जाल्या. बिरेस्तारा जाल्ले पालिका मंडळाचे खास बसकेंत तिका बिनविरोध वेंचून काडली. आदलो नगराध्यक्ष संजय रायकाराच्या आड अविस्वास थाराव पास जाल्ल्यानी वेंचणूक घेतिल्ली. इतले मजगतीं नावेली मतदारसंघातले 3 ग्रामपंचायतीचे सरपंच भाजपांत गेल्यात. म्हजे कडेन फकत एकूच नॉमिनेशन फॉर्म आयिल्लें आनी तें नॉमिनेशन सगळें सारकें आसा आनी तें नॉमिनेशन वॅलीड आसा आनी तें आय एम डिक्लेरिंग श्रीमती साळगांवकार चांगुणा एज द चेअरपर्सन ऑफ ही सूत्र घेतना हांव सर्वे नगरपालिकेचे सगळे शाखेचे हांव आनी सगळीं काम करतले आनी आमचो आमदार धडाडीचो आसा, आमदाराचे नेतृत्वा खाली हांव नवून कावन्सिलर हांव काम करतलें. म्हाका दिसता की सगळे जाण एक विचार घेवन BJP भितर आयिल्ले आसात की आमकां एक लोकांचें बरें करपाक जाय म्हणून आमी सगळे जाण मेळून एक ह्या पंचायतीचो विकास करुया, गांवचो विकास करुया, मतदारसंघाचो विकास करुया आनी गोंयचो विकास करुया. आमचे गोंय जर सारकें उरत, आमचो गांव जर सारको उरत जाल्यार आमी सारके उरतले. आतां घेवया एक वेवसायीक विसप.